सो वी विल स्टार्ट विथ आप. सो सगळ्यात पयलीं तो आम आदमी पार्टी वचपा आशिल्लो. सो आपाची जी जर्नी आसा एटलिस्ट फाटली 1.5-2 वर्सां जी तांणी एग्रेसीव कॅम्पेन स्टार्ट केली, तुमी ती त्या कॅम्पेनी कडेन कितें पळयता? तांकां कितें मेळटलें ह्या इलेक्शनांतल्यान काय फाटली पे डेपोजीट जप्त जाल्ले एक पे डेपोजीट जप्त जावची ना? तुमी कशें पळयता? 2017च्या इलेक्शनाच्या मातच्या पयलीं केजरीवाल गोंयांत आयिल्ले आनी अशी हवा जाल्ली जी आतां TMCची सुरवातीक जाल्ली तशीच हवा आपाची जाल्ली तेन्ना. आनी केजरीवाल आयिल्ले तर म्हाका एक संदी मेळ्ळी की तांकां मेळपाचें. आनी केजरीवालाक कांय लोकांनी सांगलें की 10-12 सीट येतले म्हणून. आनी ते सगळे तांची हवेंत विमानां त्या टायमार हें जातालीं कांय जाणांची, कांय शाणे लोकूय आशिल्ले. सो उलयता उलयता म्हाका प्रश्न विचारलो की आपको क्या लगता है? तर हांवें सांगलें एक भी नहीं मिलेगा. ते बाकीचे आशिल्ले ते सगळे हें जाले. आमी एकूय मेळचो ना. पूण एक म्हणलें की हे इलेक्शनाचो तुमी वापर लॉन्चिंग पॅड म्हणून यूज करा. 5 वर्सांनी परत इलेक्शन येवपाचें आसा तेन्ना तुमकां खंय तरी तुमचें एक हें जातलें. आतां आजचे घडयेक म्हणजे फाटल्या 2 वर्सांचो जर हें पळयलो जाल्यार ते खंय तरी बरे हातून येताले वयर आप आनी बरें कितें तरी करतले आनी एक काँग्रेसीक रिप्लेसमेंट म्हणून लोक पळयताले सुरवातीक आपाचे ताचे कडेन. TMC आयली आनी अकस्मात शांत उदकांत जे पळय खवदळ सुरू जाता तसो खवदळ जालो आनी खंयच्या खंय सगळीं डायरेक्शनां थोडीशीं बदललीं. तातूंत आपाचेंय डायरेक्शन मोठ्या प्रमाणांत बदललें अशें म्हाका दिसता. फोकस आसलो. केजरीवाल गोंयांत येताले, तांचें काम हांगा सिस्टमॅटीक करताले, बाकीचे कार्यकर्ते करताले, तांचे नेते करताले. पण म्हाका दिसता की खंय तरी म्हाका एक जाणवता की बाबा आपलो वोटर कोण किंवा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी नेमकें कितें जाय आनी कितें करपाक जाय. प्रशांत किशोराच्या आनी बाकीच्या आयपॅकाच्या सगळ्या ओवरऑल जी स्ट्रॅटेजी आनी सगळो बोवाळ चलिल्लो तातूंत आपान आयदर जाणीवपूर्वक बॅक सीट घेतला आनी ते रावले पळोवया सिच्युएशन कितें तें म्हणून. त्या हातूंत खंय तरी एक नेटान मागीर फुडें येवपाक जाय आशिल्लें तितलें आपाचें जालें ना. आनी म्हाका दिसता की ह्या हातूंत सुद्दां सीट काडचें ना अशें हांव म्हणना. शेवटी रिजल्ट येतलो तेन्ना सगळे गोश्टी क्लियर जातल्यो. पूण आपाक ह्या वेळार तशी संदी आशिल्ली काँग्रेसची जागेत घुसपाची ती तितले मोठ्या प्रमाणांत तांकां ह्या वेळार आपण जे तरेन कॅम्पेनींग केलें डेपोजीट बेटर देन सेविंग डेपोजीट काय एक्चुअल सीट्स? This time AAP has done much better than what they had started in 2017. So I think they should expect seats. कॅन्डिडेट्स बरे आशिल्ले फाटले पेजा परस? हय, कॅन्डिडेट बरे आशिल्ले. The campaign also was much intense. You know, if you see, they've matched with TMC's firepower of this all social media and other modes of campaigning. So I think they should stand some chance here. I think they should stand a better chance than TMC. तुका कितें दिसता? ना म्हजी एक हें कितें आप विल डेफिनेटली ओपन एन अकाउंट दिस टायम. देर इज नो डावट अबाउट इट. आय एम गिवींग अप टू थ्री म्हणजे सामकी प्रोबेबल हातूंत भितर हांव 3 सीट दिता आपाक. कळ्ळें न्ही? म्हणजे वेर बेनावली इज ऑफकोर्स सामको. कुर्तरी इट्स क्वायट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिजनल. पीपल मे गो टू डॉमिनीक गांवकार. आनी वेळ्ळी where there is lot of anger against and then church also. What about Naveli? Okay, नाही नावेली हांव मागीर दवरता बट ह्या 3 कडेन म्हाका चडशें दिसता. पूण तरी म्हाका दिसता आनी आपण गेल्ले खेपे परस बरें काम केलां आनी आपण जें पळय बेजिकली कोविडाच्या वेळार पळय जें काम केलें हॅट्स ऑफ टू देम, रियली हॅट्स ऑफ. आय वॉज असोसिएटेड विथ वन सर्वे एंड आय वॉज आस्किंग दोज चिल्ड्रन की तुमी हाडटा तातूंत भितर म्हाका आप खूब दिसता कित्या खातीर. हांवें आज ती म्हणपालें आमी तांकां विचारलें. ते म्हणपाले आरे कोविडा वेळार तेच पावले आमकां. ताणें तो ऑक्सिमिटर घेवन ते भितर सरले पळय न्ही आनी तातूंतल्यान ताणें हें केल्लें. बट इवन रेशन रेशन पावयलें खूब. म्हणजे कोविडा नंतर ताणें एक वेगळी रिलेशन जोडली लोकां कडेन. बट एक मिनीट लेट मी कंप्लीट. सो पूण आपण आतां गेल्ले खेपे एक ब्लंडर केल्लें. 35 सीट्स म्हणून सांगले आनी आपल्याच दोनी भितर रावले. दिल्लीच्यान लोक हाडले ते हाडून रस्त्यार उबी केले असले तरेचे. आनी NGO वाल्यांक फक्त NGO वाल्या लागीं गेले. NGO आनी पॉलिटिशियन्स आर मच डिफरंट. सो ती जागा ती आप बिकेम NGO अशे तरेची खुबश्यो गजाली जाल्यो. पॉलिटिकल आयडेंटिटी फाटल्यान पडली. ह्या खेपे म्हाका दिसता आपण बेजिकली 3 ब्लंडर्स केले. कळ्ळें न्ही? तातले एक मेजर ब्लंडर इज दॅट स्लोगन गोंयांत बदल जाय आमकां केजरीवाल जाय. हे गोंयकार केजरीवाल आमकां कित्याक रे? तूं म्हणटा बदल जाय मेरेन बरें आहा. बरें आहा. केजरीवाल जाय म्हणटा केजरीवाल जाय म्हणल्यार केजरीवाल जाय. लोक विचारताले अरे केजरीवाल जाय म्हणल्यार कितें?
तो येतलो आमकां कितें करपाक तूं कितें करतलो ते कशें करतलो तें सांगा मरे. एक होल्डिंग सुद्धा याद गोवा लव्स केजरीवाल म्हणून विच बिकेम अ टॉपिक ऑफ मीम मेनी मीम्स सामके. सो एक ती गजाल. दुसरी तांचे मेजर ब्लंडर आणि आय डोंट नो हू इज देअर एडवायझर ह्या सगळ्या भितर इज दॅट भंडारी सीएम अँड Absolutely. Yeah. which has never happened. So much so that I was going for some this thing. कोणातरी आपाचे कोणतरी नॉर्मली येतात कोण मेळपाक वतात. You know, my wife told me, my wife is also a social activist, politically conscious, okay, and sometimes thinks much better than me. So ती म्हणपाली संदेश तू मेळपा वता जाल्यार एकूच रकाद दी आपल्याला. शी नोज हिम. एकूच रकाद दी आपल्याला. तुमी येतले घडये जिखतले हरतले पूण तुमी पळय येवन जें पळय हांगा भंडारी आनी क्रिश्चन जे केले पळय ताजे खातीर गोंयचो इतिहास तुमकां केन्नाच माफ करचो ना. इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस. तिसरे ब्लंडर सामकें. Third blunder was minor comparatively, but still people were talking about it. Finally, the blunder is withdraw जालें मापांतल्यान was admitting दयानंद नार्वेकर. ओके, थंय चर्चाच सुरू जाली की म्हणजे तो व्हिडिओ याद जाता तुका अरविंद केजरीवालाचो की हे सेक्स स्कॅन्डल में है ये है अशें म्हणून तो उलयता आनी मागीर ताजे नंतर मागीर नार्वेकाराक भितर घेता ते दाखयतात. तो व्हिडिओच व्हायरल जाल्लो. सो थंय ते डबल टॉक डबल स्टँडर्ड असले तरेचे. सो ह्यो सगळे हातूंतल्यान खूब दिसता तूं की आप पयलीं जेन्ना ते येयले फाटल्या फावटी 2017 तेंच्यांनी ड्रास्टिकली ग्रावंडाचेर भरपूर काम केलें आनी तांकां एक असो मनीस जावो आसलो न्यू फेस क्लीन फेस हू कॅन टेक द इनिशिएटीव ऑफ होल आप टीम अँड गीव अ डायरेक्शन टू द पॉलिटिक्स न्यू पॉलिटिक्स. ते सगळी कडेन भोंवले प्रत्येक लोकांक विचारताले. तेंचो एक मनीस म्हाजे कडेन एक दीस बसलो. ते म्हणटाले की कितें गोंयांत तुमच्या म्हाका कांयच म्हणटा कळना. जो तो येता तो वायट आं, तो सामको बाद, तो करप्ट, तो असो तो तसो अशें म्हणटा सांगतात. कोण बरो तोच सांगिनात. आमी सगळें आयकलें म्हणटा ओके हो नाका तो नाका तो नाका हो नाका. कोण बरो तो म्हाका 3 नांवां सांग. आमी तेंच्या कडेन वयता एप्रोच करपाक जाल्यार म्हणटात ते सांगतकूच कोणा कडेन आन्सरात ना. अशें जावन 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 तेंच्यांनी तेतूंतल्या तेतून एक बरो म्हणून एल्विसाक तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टरल फेस केलो. पूण तो बरो वेल एज्युकेटेड ब्युरोक्रेसीचो अनुभव आसलेलो मनीस तेंचे कितें रिजल्ट जालो तो तुका कळ्ळो. ह्या फावटी तेंच्यांनी मातसो आपलो एप्रोच चेंज केलो. ह्या फावटी तेंचें टार्गेट कितें केलें की कोण तरी एक पॉलिटिशियन गोंयांत न्यू मनीस उपकारचो ना. कोण तरी आमकां एक माजी आमदार माजी मंत्री जेका एक्सेप्टेबिलिटी ऑल स्टेटीन मेळोंक शकता असो एक मनीस सोदपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. पूण दुर्दैवान तांकां तूं जर पळयशीत एकूय मनीस मेळोंक ना की जो आपलो पक्ष किंवा आपलो अटॅचमेंट बाकीच्या पक्षा कडेन सोडून आम आदमी पार्टीन येवपी. तांकां परत आसले तशेंच ते न्यू घेवचें पडलें. मागीर आतां तुमी जो विशय हे केला की एक मिनीट एकूच मिनीट तांकां गेल्ले खेपेक पयलींचे पॉलिटिशियन बरे मेळिल्ले लास्ट इलेक्शनाक. फाटल्यांतल्यान सपोर्ट करताले ओपनली सपोर्ट करताले बट आसताले. ह्या खेपेक मेळ्ळे तांकां ना ह्या फावटी आनी एक म्हणजे तुमी जे ब्लंडर सांगले पळय त्या एका ब्लंडराचो एक सांगता. आपाची स्ट्रॅटर्जी तेंची वर्किंग स्टायल तेंची टीम आनी तेंचे बाकीचे जे गोश्टी आसात न्हू ते वेल प्लॅन्ड. तेंच्या लक्षान येयलें की आमकां आतां ड्रेस्टिकली पेनिट्रेट करपाक जाय सोसायटीन टू गेट वोट्स. सो तेंच्यांनी पयलें की नॉर्मल जर आमी पॉलिटिक्स खेळ्ळे जाल्यार आमकां तेचो फायदो जावचो ना. लोक वील एक्सेप्ट BJP एंड काँग्रेस. आमकां अशें कितें तरी करचें पडटलें जेतून आमी भितर वचोन एक अख्खें गोंय कांय जिखोवंक शकचे ना पूण सर्टन सेगमेंट तरी आमकां मेळूंक शकता. तेतून तेंच्या एक लक्षान येयली गजाल की जी भंडारी कम्युनिटी आसा ती सगळ्यान व्हडली कम्युनिटी पूण तेंच्या कडेन आयज असो एकूय लिडर ना किंवा तांकां लिडरशीप मेळना जी भंडारी कम्युनिटी बाबा स्टेटीन लिडरशीप. आतां तूं सांगता की आपण भंडारी कम्युनिटीचो चीफ मिनिस्टर केलो आनी ब्लंडर केलें म्हणून. आयज BJP जर जिखली गेल्या हेच्या पयलीं कोण चीफ मिनिस्टर जावपाचो पयलींच ठरलेलें. काँग्रेसीचो आयज जर फाल्यां जर सरकार येता जाल्यार कोण चीफ मिनिस्टर जग जाहीर जाणा न्हू. ना नॉट एनावन्स करपाची गरजूच ना. काँग्रेसीचो सरकार येता जाल्यार अमूक ना आय एम नॉट. तू कितें म्हणटा ते ब्लंडर न्ही. ते ब्लंडर न्हू. इट इज देअर सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग आनी जर फायदो जर जालो आपाक न्हू जाल्यार ते एकाच गोष्टीचो जातलो ना जाल्यार आपाक काय म्हणजे हरशी म्हणून काय फायदो जावचोच नासलो न्हू. तेंच्यांनी एक कितें तरी पळोवया खेळोन गेम चल भंडारी कम्युनिटी खरेंच दिसता आपलो मनीस चीफ मिनिस्टर जावचो म्हणून. मुद्दो तुका गेल्यार कित्याक जावचो न्हू. मुद्दो हांव तुका सांगतालो प्रशांतीन सांगलो की
घडये तुम्ही जिखतय बी ना पूण जिखचे गोंयचो इतिहास तुमकां ह्या गजाली खातीर ना माफ पूण करचो ना ते पळय गोंयचो इतिहास सरळ उलयता जाल्यार तो मनीस ना, वायट एक आनी गजाल भितरल्यान लक्षात सगळे कुरगोडी केले जाल्यार तो मनीस बरो No, that's what I'm saying. And that's why, see, they precise- have played a intellectual game listen. by instigating a community which can play a major role in Goan politics. that I instigation- don't know whether their trick will work or will not work. What he is objecting to Is instigation. politics of instigation It is there. and a communal card. See, जाती With the communal जाती धर्माचे पॉलिटिक्स गोंयांत तुम्ही कितले जरी पळय, ना म्हटले किशोर. न्हू, हे आसा म्हणजे आसाच. किशोर एक मिनिट हे पत्रकारीक सांगता असाच म्हणून आय टेल यू Yes. प्रिसायसली दॅट इज द रिजन आय हॅव रिटन दी बुक ओके ज्या बुका भितर हांवें बेजिकली सांगलां दॅट आनी वीच पॉलिटिकल सायंटिस्ट लायक पीटर रोनाल्ड डिसुजा ही कीप्स ऑन हार्पिंग ऑन दॅट वीच इज बहुजन फॉर्म्युला ना वॉट इज अ बहुजन फॉर्म्युला बहुजन फॉर्म्युला भितर जात धर्म लागना न्ही लागता ओके भाऊसाहेब बांदोडकरान बेजिकली हें करतना फर्स्ट क्रायटेरिया कॅन्डिडेट निवडपाची तुजी कॅपेसिटी कितें आसा तुजी कॅपेबिलिटी कितें आसा ही आनी ही सगळी करतना मागीर तूं पळयता की सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें काय ना ओके हें रिप्रेझेंटेशन सगळ्यांक दिवपाचें वेवस्थीत बट गो एज अ बहुजन डोंट गो एज अ भंडारी एज अ खारवी एज अ गावडा अशे तरेचे न्ही एक मिनिट लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट ओके एक ते and then while forming the cabinet again give equal representation to all बट हे जाती मदली झगडी वा जातीची हें जें आसा ते इलेक्ट्रल हातूंत भितर ह्या पद्दतीन हाडप न्ही ना, हाडप ना, yes. विच इज अ बहुजन ना, ना, party. आणि जातीचे राजकारण करू नका रिप्रेझेंटेशन सगळ्यांक दिया That is बहुजन Correct. formula. You go as one entity. रिप्रेझेंटेशन वेगळं जातीचे राजकारण वेगळं दॅट इज वेअर यू आर Yes. बायफर्केटेड एकूच मिनिट राजेन यू गो एज वन युनायटेड एंटिटी ओके सारकी Do not play the One entity. communal card. Do not play the communal card. जातीचे Yes. किंवा धर्माचे राजकारण करू करू नका नका. पण तुमचे राजकारण किशोर करताना जे सगळ्यांना राजकारण आपण ना, हांव सांगता. एक मिनिट सांगा हांव तुजो मुद्दो हांव क्लियर करता संदेश उलयता ती पॉलिटिकल मॉरॅलिटी Yes. तूं उलयता एक मिनिट राजन तू मुगे पुस्तक वाचली ना हांव ना, ना, वाचता. वाच आणि मागीर उलोवया. Yes. वाच आणि मागीर उलोवया ना, सांगा हांवूय सांगता आणि किशोर जे सांगता तो पॉलिटिकल एडवांटेज किंवा पॉलिटिकल जो फायदो Yes, advantage. घेवपाचो, Absolutely. तो From the विशय. from the party Don't- perspective. हय. Yeah, of course. Party- Because they He is don't talking have real politics म्हणटा तुम्ही. Yes. किशोराचे म्हणणे की आज खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी जातीपातीच्या राजकारणाच्या पलीकडे ना ते भितरच आसा आसा. सगळे करता No, no. Kishore is ताणें talking आपल्या in terms पद्धतीन of the केला. party. तुम्ही जातीची रिप्रेझेंटेशनाक जातीचे राजकारण म्हणटा ना, राजकारणाचो जातीचे प्रश्न ना. राजकारण वेगळे आणि जातीचे तो- रिप्रेझेंटेशन ना, वेगळे तो segment उलयता. टू डिफरंट थिंग्स माका जेन्ना कसलोच तुम्ही आधार म्हणले ना तुवेच म्हळे politics किशोर करपाक. इट इज युअर वर्ड ऑफ इन्स्टिगेटिंग No, no, no. But Sanjay, No, no, no. see, I'll tell you. You are talking on behalf of the governor. येस Okay, he is talking on behalf of the party. How the party will Yes, see their how the party thinks and Yes. how the citizen I am thinking how party thinks that with this What are card the gains? of the What are the Bible, gains? we can gain something. both are Otherwise, right. we are not. We cannot. अरे get बाबा anything. these experiments are tried in the past and they have failed No, but miserably. Let it fail, let it fail. they still believe in themselves that they will. एक सांगता So, इतिहासांतल्यान हे पळय, शिका मरे. आपण जेन्ना स्टँड घेतलो की आमचो भंडारी मुख्यमंत्री आसतलो सगळे पॉलिटिकल पार्टी कॉशियस झाले सगळे पॉलिटिकल पार्टी कॉशियस झाले बीजेपीक काँग्रेसीक सगळ्यांक सांगचे पडले आम्ही ह्या फावटी अमक्या जाणांक भंडारी कम्युनिटीच्यान कित्याक तिकीट दिली काँग्रेसीक कितले दिले कितले दिवं अरे इतले जर कॉन्शियस जाले जाल्यार दिवपा जाय आशिल्ले बीजेपीन दिले म्हाका तरी जनार्दन भंडारी सोडले जाल्यार कोण खबरूच ना कोण आहा तो. सोड म्हणजे काँग्रेस सोड कसो रे? काँग्रेसीक ती गरजूच ना नो नो पूण एक यू गजाल यू सांगता. सेड कॉन्शियस जाले एक जाल्यार दिवपा जाय ना ना आशिल्ले. कॉन्शियस जालेच एक गजाल एक सांगता ह्या इलेक्शनाक कदाचित आपाक ह्या भंडारी कम्युनिटीच्या त्या घोषणेचेर यश मेळत अशें दिसना म्हाका पूण ह्याच्या फुडें तीच लायन आसतली अँड दॅट कम्युनिटी वील बिकम बरें, टू सी दॅट दे मॅक्झिमम एकूच पॉयंट करता तुझ्या फुडल्या 17 आणि 5 कितली 24 मरे हय. 2024 तुझी हेडलाईन तुका हांव आजच सांगता कळ्ळें न्ही आप मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराबाबत हॅट्रिक साधणार म्हाका एक ही हेडलाईन असली म्हाका मुद्दम एक एक पडलो दुसरोय पडलो आणि तिसरोय पडटलो मुद्दम म्हाका ह्या